ट्रायबलाच्या संदर्भात वेगळे आमी तांची आज ऑफिशियली टीम आयिल्ली आशिल्ली गोंयांत विजीट दिवपा खातीर आणि त्याचबरोबर आमचे जे सेक्रेटरी लेवलाचेर जे ऑफिसर जे आशिल्ले आनी आमचे गव्हर्मेंट जे डिपार्टमेंट्स जे आसात ते संदर्भात जी ऑफिसर तांकां सगळ्यांक आमी आफोवन हाडिल्ले आशिल्ले. उद्देश एकूच आसा की तीन मुद्दे आमी फोकस करपाचे आसा. एक म्हणल्यार गोंयांत ट्रायफेड शोरूम, वन धन केंद्र आनी ट्राय फूड पार्क. आता ट्राय फूड पार्क म्हणल्यारूच गोंयचे वेगळे जे प्रोडक्ट्स जे आसात म्हणजे गोंयचे शेता भाटांतल्यान निर्माण जाल्ले तातूंतल्यान आमी बरे तरेचे कितें प्रोडक्ट करपाक शकता ह्या संदर्भांत आनी ताजे नंतर मार्केटींग आनी तें जर करतलो जाल्यार आमकां फूड पार्क ही खूब म्हत्वाची आसा. ज्या फूड पार्का खातीर जवळ जवळ आमकां 5 एकर म्हळ्यारूच ऑलमोस्ट 20,000 स्क्वेअर मिटर ऑफ लँड गरज आसा एज पर नॉर्म्स अँड रेग्युलेशन ऑफ द ट्रायफेड. आनी ह्याच संदर्भात आज आमची संजीवनी शुगर फॅक्टरीची जी जमीन जी आसा ताजें एक सायट इन्स्पेक्शन करपा खातीर आमची ती टीम गेल्ली आसा. तांकां जर दिसलें की बाबा ही जमीन जी आसा ती फिजिबल जर आसा जाल्यार ट्रायबल फूड पार्क आज आमी धारबांदोडा व्हरपाचो आमी निर्णय गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान किंवा बैठक जाल्या नंतर आमी घेतले. दुसरो विशय जो आसा जे हे फूड पार्कां भितर जे प्रोडक्ट्स तयार जातले ते प्रोडक्ट्स नंतर ते केंद्रांतल्या माध्यमांतल्यान म्हणजे आमी डिस्ट्रिब्यूट करपाक सोदता. आनी हे ट्रायफेड ताका वन धन केंद्र म्हणटात. जे केंद्रा कडेन मिनिमम 300 मेंबर्स म्हणल्यारूच जवळ जवळ 15 सेल्फ हेल्प ग्रूप एकठांय येवन हो एक केंद्र निर्माण करपाची तांची येवजण आसा. पूण गोंय हो एक ल्हान आसल्या कारणान आमी थोडेशे रिलॅक्सेशन आज ट्रायबल डिपार्टमेंट आज मोटा कडेन मिनिस्ट्री ऑफ ट्रायबल अफेर्सा कडेन आमी मागिल्ले आसा. आनी 300 मेंबर्सां येवची 200 to 250 मेंबर्सांक तुमी आमकां परमिशन दिवचें अशें एक आमी रिलॅक्सेशन तांचे कडेन मागिल्लें आसा. हो जो विशय जो आसा तो फक्त नॉट ओन्ली टू द ट्रायबल पॉप्युलेशन ऑफ गोवा बट जे सेल्फ हेल्प तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें एज अ गोंयकार म्हणून जितले सेल्फ हेल्प ग्रूप जे आसा सबंद गोंया भितर 5% जर सोडले जाल्यार ते मिक्स सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा. आनी गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान आनी हांवें असो एक निर्णय घेतिल्लो आसा की एज अ शेतकार एज अ कश्टकरी समाज म्हणून जे बाकीचे सुद्दां ट्रायबल त्यांचे सेल्फ हेल्प ग्रुपांचे मेंबर आसा वेदर इट इज नॉन एस टी तांकां सुद्दां आमी आस्पाव करून घेवपाचो आमचो प्रस्ताव आसा. एक्चुअली तांचो आमी 60-40% म्हणजे 60% ट्रायबल आनी 40% नॉन एस टी सुद्दां जर ते मेंबर्स जर आसले जाल्यार तांकां सुद्दां ही स्कीम घेवपा खातीर आमी आज तांचे कडेन प्रस्ताव दिल्लो आसा. आनी इन प्रिंसिपली दे हॅव एग्रीड फॉर दॅट. कारण हांव सातत्यान जे वेळाचेर हांव ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टर जालो ते वेळाचेर हांवें नॉट ओन्ली फॉर द ट्रायबल फक्त जे विकर सेक्शन जे सबंद गोंया भितर आसात किंवा जेंकां खरोखरूच सांगपाचें म्हणल्यार जे धनगर जो समाज जो आशिल्लो तो धनगर समाजाक एस टी समाजाचो दर्जो दिवचो हेजे खातीर प्रामुख्यान आमी 2009तल्यान आमी मागणी घेवन गेल्ले आशिल्ले. त्या वेळाचेर BPAचे सरकार सुद्दां आशिल्लें आनी अशा सुद्दां सगळ्या लोकांक सुद्दां तातूंत आस्पाव घेवन एक केंद्र गोंयांत उभारचें जेणे करून डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट गोंया खातीर जनरेट जावचें. जे ट्रायबलाचे जे किंवा जे मिक्स जे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसात तांकां हांव मुखार येवपा खातीर आव्हान करतां. ज्या वेळाचेर आमी बिझनेसांत आमी जेन्ना पावल घालतात त्या वेळाचेर थोडोसो अडचणी येतल्योच कारण बिझनेस इज अ वन टायप ऑफ अ लॉटरी. हो थीम धरून आमी मुखार वचपाची गरज आसा. हार्डवर्क आमच्यो महिला मंडळाच्यो बायलो ज्यो आसात ते खूब करतात पूण तांकां फ्रुट्स मेळोवन दिवप हे आमचो प्रयत्न आसा. आनी डॉक्टर प्रमोदजी सावंत त्यांच्या फुडारपणा सकयल जी आज आमी पावल मारतात ते पावलाक यश मेळटलें अशें हांव आशा व्यक्त करतां.